जेजू महिमा तुका जेजू गुलाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमी कान घेया. जुवांव सवांजेल 14 अध्याय 20:3 तावन 20:9 म्हणसर. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 to 29. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे इश्टीन येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. म्हजो मोग करिना तो म्हजे उपादेश पाळिना. तुमी आयकतात ते उतार म्हजे न्हय, बगार म्हाका पाठयलेले त्या बापाचे. तुमचे संगत आसतना ते सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासा काडटलो. आज हे देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करया. साबतसो दीस आनी आज वर्थे लेथुरची देवाचें उतार आमी आयकूंक येता. एक पवित्र बलिदान आमी भेटोवंक येता आसतना ह्या उतराचो आमी उगडास करया. सवेर आमी थोडो वेळ नियाळ करया आनी ते दाळा खंडी जावन चड आनी चड संगती आमकां देवाच्या राजाचे वैभव आमकां कळीत जातले आनी संवसारांत देवाची महिमा आमच्या मार्फत परगट जातली आनी हेरी ते पळयतले. देखून देवाक महिमा सावंदी म्हणून आज जो कोण देवाचो मोग करिना तो ताचे उतार पाळिना. म्हळ्यार ताचे उतार पाळचे, म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे, आमी देवाचो मोग करचो. देखून देवाचो मोग जेजून तांकां जाप दिवन हेंत सांगलें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. जो कोण देवाचे उतार वाचता, नियाळटा आनी ते पाळटा तो देवाचो मोग करता, तो जेजूचो मोग करता. जेजूचो मोग करता म्हणून आमी देवाच्या उतराक हात लायना जाल्यार ह्या बायबल केदाले एक जिणयेंत संपूर्ण एक वाचूनय काडिना जाल्यार तर जेजूचो मोग कसो करचो. जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उतार पाळचे, ताचे उतार वाचचे, तसो उतराचो नियाळ करचो आनी ते उतार आमच्या जिणयेंत जिरोवचे. ते दाळा आमी जेजूचो मोग करता म्हणून जाय. देखून जेजूचो मोग करता म्हणून आमी भायल्यान काय व्हडल्यान काय दाखोवंक जायना. जेजूचो मोग करचो आमच्या भितर थावन काळजांत थावन तुका अत्रेक आसाचे. जेजूचो मोग करचे जाल्यार तूं खंडीत बायबल काणयेन थोडो वेळ तरी दिसाक बसताय आनी नियाळ करताय, ते वाचताय आनी सरीत आनी सर तूं कितले वाचताय, कितले पटी वाचताय. एक ते दाळा आनीकी चड तुका त्या देवाच्या उतराची समसोनी मेळटा. देखून आज 25 वर्सां पयले हांवें वाचलो बायबल पळयता आसतना तो बायबल आज वाचतना कितले की डिफरन्स आसा, कितले की नवी संगती, कितले की नवें रिव्हिलेशन जेजू आमकां उगडापें करता. देखून केदाळा एक वाचलो बायबल सांगूं जायना. डेली कशें दिसाक आमकां भूक लागतना कालें तरी जायचेत सकाळीं दनपारां संजे, तशें एक आमी संवय केल्यार सकाळीं दनपारां संजे थोडो वेळ तरी बायबल वाचूंक प्रयत्न केल्यार खंडीत आमी जेजूचो मोग करता म्हूण जालें. जर जेजूचो मोग करिना तो देवाचें उतार पाळिना म्हणटा. देखून ते ताका जेजूय म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा. म्हळ्यार देवान ताका कळीत केल्लें ताणें ह्या संवसारान सांगलां. देखून पळय खंयचीय वाचतना जेजूचे उतार म्हूण कोणी सांगना, देवाचें उतार म्हूण सांगता. देवाचें उतार कित्याक देवान हर एक संगती जेजू कळीत केल्ल्या वरवीं ह्या संवसारान तो ताचें उतार उलयला. देखून तें देवाचें उतार. देखून हांगा आमकां क्लियर सांगता. देखून ह्या विशयांत आमी चड आनी चड नियाळ केल्यार तवळ म्हजो बाप जो कोण तसो मोग करता म्हळ्यार जेजूचो देवाचें उतार आयकून, देवाचें उतार वाचून तसो नियाळ करून जो कोण जेजूचो मोग करता तसो बापूय मोग करता. कित्याक आमी दोगी ताचे सर्तीन येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव जर देवाचें उतारच म्हज्या काळजांत ना जाल्यार म्हजे थंय बापाक वस्ती करूंकय जायना, जेजूक वस्ती करूंकय जायना. देखून आमचे थंय जेजून वस्ती करचे जाल्यार आमी देवाचें मंदीर इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगता जियेत, आमचे भितर तो आसता. देखून ताका आमी आमचे भितर आमी स्विकार करचे जाल्यार, आमी स्वागत करचें जाल्यार देवाचें उतार उदंड मापान आमचे भितर बरोवन आसचें. ते जाल्यार बाप आमचो मोग करता आनी बाप आनी पूत दोगी आमचे थंय येवन वस्ती करतात. आनी जो कोण मुखार सांगता पळया, तुमचे संगत आसतना ते सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. आतां देवाचें उतार आमी वाचता.
पूण तेची समजणी आमकां मेळना। तेन्ना पवित्र आत्म्याची गरज आसा। पवित्र आत्मा मात्र ह्यो सगल्यो संगती रिवील करूंक आमकां सांगता, हाचे असो गुडार्थ आमकां तो कळीत करता पवित्र आत्मा। देखून जेजून सांगलेलें तुमकां एक मजतदार हांव पाठयतलो, तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो, जे कितें कशें बायबल वाचचें, असो अर्थ कितें सांगचें, कशें तुमी नियाळ करचें, अशे भशेन चोर संगती पवित्र आत्मा तुका कळीत करतलो। आमी शिकिल्ल्या अशेंत शिकल्या आनी काही आमी देवाचे उतार वाचून 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 आमचे थंय त्या पवित्र आत्म्यान शिकले वयल्यार आमचो टिचर कोणी ना, पवित्र आत्मा आमचो टिचर। देखून पवित्र आत्मा आमकां एक मजतदार जावन देवान दिला आनी तो आमकां सगळें शिकयता। आनी हांवें तुमकां सांगलें तें सगळें तुमच्या संगती उगड्या साकी हाडटलो। एक फावटी बायबल वाचता आमच्या मतींत वचना। आतां कितलीं जाणां मिसाक येतात, एक आयताराच्या मिसाक सादारण हांवें म्हणजे 4 वाचपा म्हण येत, फर्स्ट सेकंड वाचपा आनी एक किर्तन आनी एक वांचील, 4 वाचपा आयकोन इगर्ज येता भायर येताना एक किवडास आसना, खंय येता देवाचें उतर सांगता। मार्काचो वांजेल 4 अध्याय 15व्या वाक्यान सांगता, मेरेर पडलेले ते बिया बरी हे जावन आसात, तांणी देवाचें उतर आयकत आसत, तांच्या काळजांनी ओंपुल्लें, अंतस्करणांत ओंतलें सैतान येता आनी काण्ण व्हरता। कालीत फाटी येताना आमी कालीत आसता। देखून आमी सत्राय करचे। हर एक दीस आमी मिसाच्या बलिदानाक जर आमी येता जाल्यार पयल्यांत तें देवाचें उतर आयकल्लें सैतानान काण्ण व्हरनातले बरी आमी सत्राय करूंक आसा। तेची जतन काण घेवंक आसा त्या उतराची, त्या उतर आमच्या काळजांत काण घेवंक आसा, मतीन कसोंक आसा, तसो नियाळ करूंक आसा। नाजाल्यार खाली मिसाच्या बलिदानाक येता आमी थंय कुमगार काण घेता, फाटी येता, कांय बदलावण आमच्या जिवितांत जायना। कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक आमी मान दिना, गौरव दिना, ते आमी आयकना सारकें ती। कित्याक म्हळ्यार मिसाच्या वेळार कितें सरमांव सांगता, कितें देवाचें उतर आयकल्लें इगर्जेच्या भायर येताना आमच्या मतींत तें नपयस जाता। आमकां एक उतारी तांचें उतर खंयचो वांजेल खंयच्यांत मातेव आसा की मार्क आसा की या लूक आसा की जो आसा धेंत कळीत जायना। एक फावटी कोणाच्या पत्रांतले फर्स्ट वासा वाचले, पर्णसलांचे खंयचे वासाप, खंयच्योय संगती आमकां मतींत उरना। ताच्या बदलाक कांय पाद्र्यापान सांगली काणी मात्र बारीक बरी आमच्या मतींत उरता। देखून हें आमी सत्राय करचें। आज आमी खंडीत जावन हर एका दिसा आमी सांगत आसतना पयलें आमी ती मागचे पवित्र आत्म्या कडेन, पवित्र आत्म्या म्हजें थंय ओंपलेलें पवित्र आत्म्याचें कडेन मागून म्हजें थंय ओंपलेलें देवाचें उतार म्हजें तावन काण्ण व्हरूंक सोडिनाका, काण्ण व्हरूंक सोडिनाका। तें म्हाका जाय म्हज्या काळजांत अत्रेगून आमी प्रिपेर जायचे। मिसाच्या बलिदानाक वेताना इल्लेशें पयलें वचून आमी प्रिपेर जायचे त्या मिसाच्या बलिदानाक। तें उतर आमचें तें उर्चेत बरी जायचें आनी ह्या टेस्ट फळ दिवचे बरी आमी जायचे ह्या संवसारांत। देखून उतर आमचें तें ना जाल्यार आमी देवाचो मोग करूंक जायना। देखून देवाचो मोग करताय जाल्यार तूं देवाचें उतार पाळताय, देवाचें उतार वाचताय, देवाचें उतार तुज्या जिणयेंत तूं दवरून काण घेताय, ते जाल्यार मात्र देवाची जायतीं आशिर्वादां आमच्या कुटुंबांनी देवून येतात। देखून आज लोक कितलोगी कश्ट जाता, कित्याक तांकां देवाच्या उतराची समजुनी नातले वरवीं कश्ट जाता म्हणटा। तांकां खंडीत जावन आमकां देवाचें उतर आमकां समजुनी हाडटा कोण? पवित्र आत्मो ते समजुनी हाडटा। ते पवित्र आत्म्याचे सकत आमचें तें वाळटा। देखून आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याची मंदिरां म्हूण नेनांद घे म्हणटा सांत पावल। तुमी देवाचें मंदीर म्हूण तुमी नेनांद घे, पवित्र आत्मा तुमचें थंय भिडार करनासा म्हूण तुमी नेनांद घे म्हणून इसारता सांत पावल। जर पवित्र आत्मा आमचें थंय भिडार करनासा जाल्यार आमचें तें देवाचें उतर उरता, आमच्या काळजांत जगोवन दवरूंक जाता, मतीन कसोंक जाता, तसो नियाळ करूंक जाता। जर आमचें तें पवित्र आत्म्याचें सकत ना, ह्या पवित्र आत्म्या आमी केदाळा क्रिस्मा वरवीं तो कितें रिन्यूवल केल्लो थंयच सोडला जाल्यार खंडीत आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तकाची समजोनी आमी समजून काडून घेवंक साध्य ना। देखून हे संगती आज आमच्या मतीन दर्या, आज आमी विशेश तरान आमी गौरव दिया, मान करया जेजू, तसो आमी मोग करया। तसो मोग करचो म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें, ताचें उतार वाचचें आनी तें नियाळ करचें। देखून आज तत्व पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया, कित्याक ताणें मजतदार आमकां पाठयला
आम्ही हरी एकल्यानी बावतिस्म घेतला, आम्ही हरी एकल्यानी करिज्म घेतला, तर पवित्र आत्मा आमचे ते भितर आसा आनी ताका सोदून वचचें म्हणना. ताका जाय जाल्ली गटाय, ताका जाय जाल्लें देवाचें उतार, ताका जाय जाल्लें तें पवित्र अवकाशाचें बलिदान, ताका जाय जाल्लें तें आराधन आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत पर्सनल प्रेयर हें पूर आमी दिता जाल्यार खंडीत पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करतलो आनी बळादीक तरान आमकांय देवाच्या राजा खातीर उपयोग करतलो, बरीं कामां आमचे तावन तो पवित्र आत्मा करयतलो. देखून आज आमी मागया देवाची काकुलदानी कृपा मागून पवित्र आत्म्याची मजत चड आनी चड आमकां समेस्तांक मेळोवन म्हण मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आमकां शेता तशें आमची बात कामगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन बरलेले समी तुजे सांगाता श्रेम तेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जग शेंजेचो पगेवन ते मरिया देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनयतकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक बरो साबत दीस मागता. देव बरें करूं.